इश्टानो, आयज आमी कांदो आनी लसूण घालिनासतना भेंड्याची भाजी कशी करू शकता ती शिकतली। भेंड्याची भाजी पळोवन तुमच्या तोंडाक रूच येयली? जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करा आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करा ना। हांगासर ही भाजी करपाक हांवें एक डीप कढाई घेतल्या। त्याच्या उपरांत ऑलमोस्ट 3 ते 4 टेबलस्पून हांगासर या कढईन हांव तेल घालून घेता। तेल मातशें गरम जावपाक दिवया आनी त्याच्या उपरांत एक बारीक चिरलेली हांव मिरसांग घालून घेता। मागीर हांव इल्लेशे चिरे घालता। मागीर हांवें बटाट ऑलरेडी कापून घेतलेले। बटाट कापून घेवच्या पयलीं हांवें तेंच्यो साली काडून घेतलेल्यो। साली काडलेले आनी क्यूब्स केलेले जे बटाट माझे कडेन आसा ते हांवें हांगासर ह्या कायलीन घालून घेतला। इल्लेशा तेलान हे बटाट फ्राय जावपाक खूब डिफिकल्ट, तेका लागून ह्या बटाट्यांनी हांव इल्लेशे उदक घालून घेता आनी धापून घेता, जेणे करून हे बटाट आसा ते बऱ्या तरेन शिजोवन येतले। बटाट आमचे शिजले काय ना ते पळोवपाचे। तुम्ही पळोवं शकता की बटाट ऑलमोस्ट शिजलेले आसा, पळय पळय ते। हांवें ऑलरेडी बारीक चिरून घेतलेले भेंडे असले, ते भेंडे हांव हांगासर ह्या आतां भाजयेन घालून घेता आनी ढवळून घेता। आमकां गोंयकारांक नाल्लाची सोय ना जाल्यार भाजी कशी लागना, तेका लागून हांगासर आमचो मेन इन्ग्रेडियंट वयतलो तो म्हटल्यार नाल्लाची सोय। ही आतां भाजी आसा ती बऱ्या तरेन आमी मिक्स करून घेवया। ह्या भाजयेतलो बुळबुळीतपणा वचपाक जाय म्हणून हांवें हांगासर ऑलमोस्ट 2 ते 3 भिंडाची सोलां घालून घेवया। भिंडाची सोलां आमकां सगळ्यांक इजिली बाजारांत खंयसरूय मेळटली। हे जे भेंडे आसा ते मातशे आमी शिजोवन घेवपाक जाय, ताका लागून हांव इल्लेशे ह्या भेंड्याचे भाजयेन उदक घालून घेता। ह्या भाजयेन आमी कांयच मसाले घालूंक नासले न्हू, हांगासर हांव इल्लीशी हळदीचो पावडर घालून घेता। ताच्या उपरांत हांव इल्लेशे मीठ घालून घेता। म्हाका अशें दिसलें की भेंडे जे आसा आमचे ते अजून शिजोवन येवंक ना, ताका लागून हांवें हांगासर एक ताट घेतला, ताटाच्या वयर इल्लेशे उदक घालून घेतला आनी ते ताट ह्या कायलीच्या वयर दवरला, जेणे करून हे जे भेंडे आसा ते बऱ्या तरेन शिजोवन येतले। उगडास जरा जेन्ना तुम्ही ही कायल दवरता तेन्ना आदी मदीं हे ओपन करून पळोवपाक जाय। तुम्ही पळोवं शकता की ही जी भाजी आसा ती ऑलमोस्ट शिजलेली आसा, तर ही बरी आतां चाळून घेवया। मातशें आंबटसाण वाडोवपाक हांवें हांगासर इल्लोसो लिंबू पिळून घेतलेलो। तुम्ही केन्ना लिंबू पिळून पळयला भेंड्याच्या भाजयेन? अर्दो लिंबू पिळून पळयात आनी ती भाजी कितली बरी आनी कितली टेस्टी जाता न्हू ती तुमकां कळटलें। तुमच्या जर तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करा।